केप्याबाळी वाठारांत रानडुकराच्या हल्ल्यात जखमी जाल्ल्या राम गांवकर ह्या 59 वर्साच्या दादल्याक मरण आयले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शुक्रारा बेंदुर्डे वाठारांत रावपी राम आपल्या काजू बागायतीत नितळ करपाक गेल्लो। थंय ताचेर रानडुकरान हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात तो जखमी जाल्लो। राम बेशुद्ध अवस्थेत सापडिल्ल्यान ताच्या फामिलीन ताका बेगोबेग बाळीच्या प्राथमीक भलायकी केंद्रांत व्हेल्लो, मात थंय ताका दोतोरांनी मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। बेंदुर्डे केपें हांगा आपल्या काजू बागायतीक कामाक गेल्ल्या एका मनशाक आपलो जीव वगडात पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे रामा गोविंद गांवकर हो 59 वर्सांचो दादलो आपल्या काजू बागायतीक कामाक गेल्लो, निवळसाण करपाक गेल्लो। थंय ताचेर रानडुकरान हल्लो केलो आनी ह्या हल्ल्याक तो गंभीर जखमी जावन तो थंय पडलो। काही वेळान ताची फॅमिली थंय गेली, फॅमिलीची तो आयिल्लो म्हूण सोदपाक गेली तेन्ना तांकां तो जखमी अवस्थेक दिसलो। तांणी रोखडोच ताका थंयच्यान घेवन लागींच्या बाळ्ळी हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेलो। थंय ताका दोतोरांनी मृत घोशीत केलो। ह्या घटनेची म्हायती रोखडीच कुंकळे पुलीस स्टेशनाक दिली। कुंकळे पुलिसांनी हे प्रकरण जे आसा ते अनैसर्गीक मृत्यू म्हूण नोंद केल्लें आसा। निरीक्षक कुंकळे ठाण्याचो निरीक्षक डायगो ग्रासियस हाचो तपास करता। तांच्या भावान जेन्ना तांणी जबानी घेतली आनी ताच्या चल्याची, तेन्ना तांणी सांगलें की तो काजू निवळ करपाक गेल्लो, थंय तो गंभीररित्या जखमी जावन पडलो आनी आमी जेन्ना ताका हॉस्पिटलांत हाडलो तेन्ना तो इसम जो आसा ताका दोतोरान मृत घोशीत केलो। म्हणून सद्याक मनीस आनी जनावर हाचो संघर्श वाडत आसा। वेगवेगळी उदाहरणां आमकां मेळटात आनी आतां एक मनशाकय आपलो जीव हातूंत भितर वगडावचो पडलो। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनकर।